गोंयांत वाड्या वाड्यार भरपूर पावस पडटा आणि लोकांचे भरपूर नुकसान जालां. सरकाराचें नुकसान जालांच, पूण सरकार तातूंतल्यान कांय तरी वाट काडटलो. पूण लोकांचें जें नुकसान जालां तें पळयले नंतर खूब म्हाका दुख्ख जाता. हांव त्या दुख्खांत सहभागी आसा आनी जाता तशें प्रत्येका हातांत हात घालून आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन काम करपाची आवश्यकता आसा. कारण हो पावस जर आज कमी आसा, हो जर पावस कमी जावना आनी कालूच वर्तमान अंदाज आयला त्या प्रमाणे फुडल्या 15 दिसां सुद्दां परत पावस गोंयांत पडटलो. ऑलरेडी तो शुमाराच्या आसपास आतां पाविल्लो आसा. हाचोच अर्थ म्हणून पावस कितलो जातलो हें आतांच आमी कोण सांगूं शकना. आनी त्या खातीरूच सगळे कडेन काम करता आसतना जेन्ना मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी ह्या हातूंतल्यान हांव पळयतां तेन्ना आमचे घरां, झाडां आनी वणटी आनी धोडो अशे कितलेशेच कडेन कोसळ्ळ्या. त्या शिवाय व्हाळाच्यो धोडो कोसळ्ळ्या आनी हें सगळें काम करपा खातीर आमकां फुडले 6 म्हयने जाय. आतां पावस पडटा म्हणून ही घरांय बांदपाक मेळना, झाडांय सारकी बांदपाक मेळना, अशे परिस्थितींत आमी आसा. लोकांनी ही कळ सोदची आनी जें कितें काम मागीर तें उणीर रस्त्याचें आसूं, तळवले रस्त्याचें आसूं, आज काही लोक हाजो मोठो युसूज करून वर्तमान स्थितींत प्रत्येकाक पळोवपाचो प्रयत्न करता. लोकांक सगळें खबर आसा. जशें आमच्या नागेशी, बांदोड्या, महालक्ष्मीक रस्ते जाल्या तशेंच रस्ते उणीर, मारवाडा, कंधार, तळोले, लाडीवाडा आनी मडकय वाठारांत जे कितें रस्ते उरल्या ते ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर ह्या 3 म्हयन्यांत कंप्लीट जातले. त्या शिवाय जें अंडरग्रावंड केबलींग आसा त्याचें काम सादारण सप्टेंबर एंड पर्यंत कंप्लीट जातलें. आनी जे सिवरेजीचे तळोले रामनाथी जें उणीर काम चालू आसा तेंय काम येता ते ऑक्टोबर पर्यंत कंप्लीट जातलें. आनी हे सगळे रस्ते जे आसा ते होटमेक सादारण डिसेंबराच्या आसपास चालू जातले. आनी तातूंत जर पावस पडलो जाल्यार मागीर परत ते डिले जावंक शकता. दुसरी गोश्ट अशी आसा की आतांच म्हाका कळ्ळां की इतलें काम करून सुद्दां जे आमचे जुने पूल आसा तांचेर झाड पडिल्ल्यान कितलेशेच नुकसान परत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें जालां आनी पर्सनल लेवलाच्या लोकांचें जालां. आनी त्या खातीर थंय कितें ना कितें आमकां करचें पडटलें. आज इतलें हांव देवा कडेन मागतां बेगिनात बेगीन पावस कमी जावचो आनी हे सगळे जे रस्ते आसा आमच्या 2 घाम टू उणीर, शीम आनी त्या नंतर लाडीवाडा, गावणे, पाट, गावणे, लाडीवाडा, मारवाडा हे सगळे रस्ते आमी करपाक लागता. जे पोटहोल्स आसा ते ह्या आठवड्यांत आमी चालू करता. पावस कमी जाल्ल्या कारणान ते सगळे काम करता. आनी हें करता आसतना स्ट्रीट लायट केल्या तेंय काम येता त्या आठवड्या भितर परत चालू जाता. हिंगा खूब कडेन हे इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग करून तेणी ते रस्ते पत्ते फिलअप करूंक ना. सो हेची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण PWD करपाची इलेक्ट्रिसिटी? हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी हे सरकार आसता. हांव PWD, पावर डिपार्टमेंट किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट किंवा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अशे वेगळे जरी डिपार्टमेंट आसले जेन्ना उदरगतीचीं कामां करतात तेन्ना सगळ्यांनी एकठांय जावन ही कामां करपाक जाय. हांव कोणाक ब्लेम दिवपाक तयार ना. आसतना ब्लेम नुकसान जातात पूण तें नुकसान क्वचीत आसता आनी थोड्या टायमा खातीर आसता. हेंच जेन्ना सगळें अंडरग्रावंड केबलिंग गोंयभर कंप्लीट जातलें तेन्ना हांवें कालूच विधानसभेंत सांगलां की आवटेजीस जे आसा ते एकदम 60% लो जातले. आनी जे परत लायट वताली ती केन्ना तरी म्हयन्याक एकदां लायट ती बी काडली जाल्यार वतली. अशी स्थिती आमकां गोंयांत हाडपाक जाय आनी तें करपाचें ध्येय आनी धोरण दवरून आमी काम करता. सर अंडरग्राउंड केबलिंग आहा पळय ते डिसेंबर सुद्दां तुमचे फुल्ली कंप्लीट जातले? आमचे मडकयत जातले आनी बाकीचे ST लायन आनी बाकीचे जे चल्ल्या पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी ते टप्प्या टप्प्यान आमी काम चालू करता.
पावसा लागून डिपार्टमेंटाचे ओवरऑल कितले नुकसान जालें? भरपूर नुकसान जालां. हांव तें इतले बेगीन तुमकां सांगूं शकना, कारण डिपार्टमेंट आज सुद्दां म्हज्या ह्याच्या प्रमाणे 3 कडेन मंगेशी, काल कुट्टी जालां, काल वयल्या बाजारांत जालां, त्या नंतर फोंडे आमचें जें स्कूल आसा, आमचें कॉन्व्हेंट स्कूल, त्या भागांत काल नुकसान जालां. अशें प्रत्येक कडेन आमकां नुकसान जालां. तो सुतोवाच हांव आतां करूं शकना. ताचो टोटल एस्टिमेट करतलेच आमी आनी कामूय करतले, पूण लोकांचें नुकसान जालां हें आमकां मोठें दुख्ख आसा. ते कावरे हितून तुमी सांगलें की आनी जे तुमी कारवाई करतले म्हणून म्हणजे सांग्याक वयर ते लायट नाशिल्ली तो विशय क्लोज जालो. सीएमान त्याचे स्पश्टीकरण दिलां विधानसभेत, सो त्याचे नो मोर डिस्कशन. थँक्यू सर. ते